उभी राहूया. तुझ्या विधीपोटी आम्ही आयल्याव बापा, संतोषाच्या उमळ्या. भक्ती निर्भीड खात्या काळजान मोना, तुका बलिदान. दिसवो आयसो तुवे सामका दिलो, वसून तुझी महत् कार्या. उभारली काळ सर्गा दिवसो बोळेक तुझ्या मितने नाटलेल्या मोगान. तुझ्या विधी भोवती आम्ही आयल्याव बापा, संतोषाच्या उमळ्या. भक्ती निर्भीड खात्या काळजान मोनान, भेटो तुका बलिदान. बापाचे, पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे. सर्वेस्पर तुमचे सवे असो. आज अख्ख्या भारतांत आपोस्तल सांत थॉमसाची परब भोव विजृंभणेन आमी आचरण करता. आमकां शिकयल्ल्या प्रमाणे 12 जाणांतलो एकलो आपोस्तल सांत थॉमस आमच्या देशाक येवन जेजूची शुभ वार्ता परगट करून हांगासर मार्तेर मरण स्विकार केल्लो हो आपोस्तलाची परब आज आचरण करता आसतना आमी विचारूंक जाय, खंय आसा म्हजो भावार्थ. भावार्थ सांत थॉमसाक आसलो. ताणें देवाक जेजू क्रिस्ताक देखुल्लो आनी ताणें केल्लो तो उद्गार, म्हज्या देवा म्हज्या सोम्या. आज जेजू क्रिस्ताक हांव स्विकार करता आसतना, येवकरिस्ताद्वारी हांव ताका स्विकार करता आसतना म्हजोय तो सुजगार जावन आसा गी म्हळ्यार सवाल आज आमी विचारूंक जाय. जायते फावटी आमच्या सवुणेपणा निमती आमी चुकल्या, निजा देवाची वळख धरच्यांत आमी चुकल्या आनी निजा देवाक स्विकार करच्यांत आमी चुकल्या. आमी केली सर्व पातकां देवा मुखार आमी दवरया, ताज्या बोगसाणें आमी मागया. सांगात आमी मागया, हांव पातकी सर्वदार देवा आनी तुमकां मोव बेडिनो मनान चिंतून तोंडांत सारून वायट धरून आनी बरें सोडून हांवें जायती पातकां केल्यान हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. त्या बसोत बघेव सदां संवकार मुरयेक सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां मोव बेडिनो म्हजे खातीर आमच्या सरस्वरा देवा लागीं विनंती करा म्हणून प्रार्थना मागता. सर्पदुदार देव आमचे कागोद करो आनी आमचे पातकां बगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावो. आणि शांतीच्या इष्टा संसारी सर्वेस्परा देवा सर्तीच्या राया सर्वद्वेता देवा बापा आम्ही तुका नमस्कार
करता आम्ही तुका दिन वाजता तुझ्या तोर वैभवापासून आम्ही तुका वाकरता सगळ्या जेजू ख्रिस्ता बापाच्या एकल्यास पुता सोमिया देवा देवाचे शिळे तू संसाराचे पाप काढता आमची काकूत कर तू बापाच्या उजव्यात बसलाय आमची मागणी मानून घे कित्याक पवित्रत्म्या सांगाती देव बापाची महिमे जेजू ख्रिस्ता एकलोच तू पवित्र एकलोच तू ईश्वर एकलोच तू परमेश्वर प्रार्थूया. सर्वेस्परा आमच्या बापा बघेऊन धरून तुता तोमासाचे परबे दिसा हे आमचे प्रार्थना दयेन मानून घे. तुझ्या पुताची शिकवण घेवंक आमचे काळजां उगड आनी भावार्थ आड दुबाव आमचे उपरा आसता तेन्ना तुमचो आमचो भावार्थ सांबाळ अशें बघेऊन तोमासा बराबर जेजूक आमचो सोमी आनी आमचो देव म्हणून सदां वळखोंक आमकां कृपा दी. आमच्या सोमिया तुझ्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो करो देव तुझे सवे पवित्रत्म्याच्या एकपणान जियेत आनी राजभर चलयता ससनाच्या ससनाक. धर्मदत्ताच्या क्रिस्तापुत्र पुस्तकांतलें वचप. एक दिसान तो सेझरियाक वचून पावलो. कर्नेल आपण्या आपयल्ल्या सैर्या आनी लक्षिल्ल्या इश्टा सांगता तांची वाट पळयत आसलो. पेद्रू घराच्या उंबराशी पावतच कर्नेल ताका मुखार येवन भेटलो आनी सरपडून पांयां पडलो. पूण पेद्रून ताका उठयलो. ताणें म्हळें, उठ, हांवी एक मनीस. आनी कर्नेला कडेन उलयत तो भितर गेलो आनी थंय 100 जण जमो जाल्ले ताका मेळ्ळे. तांकां ताणें सांगलें, एक जुदेवान हेर जातीच्यांक भेट दिवची वा तांचे सांगाता बसोवचें ते आपले समर्थीक विरोध म्हूण तुमी जाणात. पूण कोणच मनशाक हांव भश्ट वा अशुद्ध मनसो न्हय म्हूण देवान म्हाका दाखोवन दिलां. त्या पासत तुमी म्हाका आपोवंक धाडलेल्या वेळार फाटीं फुडें करिनासता हांव आयलां. तर तुमचे लागीं हांव विचारतां, तुमी म्हाका आपयलेलो कित्याक? कर्नेलान जाप दिली, 3 दिसां आदीं ह्याच वेळार हांव म्हज्या घरांत दनपारां 3 वरार जाताले त्या मगण्यार आसलो. तेदवा जळजळीत वस्त्रां न्हेसलेलो एक मनीस म्हजे मुखार उबो रावलो आनी म्हणूंक लागलो, कर्नेला, देवान तुजें मागणें आयकलां आनी तुज्या दान धर्माचो ताणें उगडास दवरला. आतां जप्पाक जण धड आनी सिमांव म्हणटात त्या पेद्रूक आपोवन हाड. दर्या सरशी वस्तीकर नासलेल्या सिमांव नांवाच्या एक चामाराच्या घरा तो बिडार करून आसा. देखून हांवें तक्षण तुका आपोवंक धाडलो आनी आतां तूं आयलेलो उपकार जालो. आतां तर सोम्यान तुका फर्मायल्ल्या त्या प्रमाणें तूं कितें सांगताय तें सगळें आयकूंक आमी समेस्त देवा वजीर हजर आसा. तवळ पेद्रोन उलोवंक सुरू केलें, देव पक्षपाती न्हय म्हूण आतां म्हाका स्पश्ट जालें. जो कोण देवाक भियोन चलता आनी सारकें तें करता ते खंयच्या वंशाचो जाल्यार देवाक मानवता. देवाचें उतार हें. देवाचे उडुकार.
सगळ्या संसारार वचून शुभ वार्ता प्रगट करा. सगळ्या संसारार वचून सुवार्ता प्रगट करा. सर्वेस्पराक वाकणा सर लोकानो ताका नावाडा सर्व जनांगानो. सगळ्या संसारार वचून सुवार्ता प्रगट करा. आमचे थंय बळवंत आनी द्रड तासोमो सस्नाक विश्वासी आमचो सर्वेस्पर. सगळ्या संसारार वचून सुवार्ता प्रगट करा. सगळ्या संसारार वचून सुवार्ता प्रगट करा. सा पावलून एफेस घरांक बरयल्या पत्रांतले वसा. भावा भयणीनो, हेर जातींची तुमी ह्या फुडां परकी न्हय, परदेशी न्हय. आतां तुमी देवाचे परजेसवे सहनागरीक, देवाच्या घराण्याचे सांदे, धर्मदुतांचे आनी प्रवादांचे बुन्यादीचेर तुमकां बांदून हाडल्यान. जेजू क्रिस्तस ह्या बांदपाचो मुल्या फातोर. ताचेर उबारून सगळें बांदप वाडत सोम्याक समर्पिल्लें पवित्र मंदीर जाता. क्रिस्ताच्या एकवटाक मेळिल्ल्या तुमकां हेरां सांगता पवित्र आत्म्या उद्देशी देवाचें मंदीर जायशीं बांदून हाडल्यान. देवाचें उतर हें. देवाचे उडुपकार. हालेलुया, 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 हालेलुया. तुवें म्हाका पळयलोय देखून तूं सतमंताय तो मासा. पळय नासतना सतमंतलेले कितले बागी. हालेलुया, 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 हालेलुया. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो. जुवां परमने जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. बारा जाणांतलो एकलो जवळलो म्हणटा तो तोमास जेजू आयिल्ल्या वेळार तांचे सांगता नातलोलो. आमी सोम्याक पळयलो म्हूण हेरा शिसांनी ताका सांगलें. पूण तोमासान तांकां जाप दिली, ताच्या हातांचेर आसलेले किळ्यांचे गुर्त हांवें देखल्या शिवाय आनी त्या किळ्यांच्या जाग्यार म्हजें बोट आनी ताच्या कडवळांत म्हजो हात हांवें घाल्ल्या शिवाय हांव सतमनचो ना. 8 दीस उतरले. शिस्पोर्त्यान घरा भितर आसले. तोमासी तांचे सांगता आसलो. दारां दांपून आसली तरी जेजू येवन तांचे मदेगांत रावलो आनी शांती तुमकां म्हणालो. उपरांत तोमासाक ताणें सांगलें, तुजें बोट हांगा हाड, म्हजे हात पळय, तुजो हात मुखार हाडन म्हज्या कडवळांत घाल. बेविश्वासी जायनाका, बगार सतमान. तवळ तोमासान म्हळें, म्हज्या सोम्या, म्हज्या देवा. जेजून ताका म्हळें, तुवें म्हाका पळयलोय देखून तूं सतमानताय न्हय, पळय नासता सतमानता ते कितले बाकी.
देवाचे उतर हे क्रिस्त थंय म्हज्या मोगाच्या भावानो आनी भयणीनो, आज सांत थोमास आपोस्तल हाजी परब आमी आचरण करता. पयल्यान पयलें सांत थोमास सांगतना कोंकणी भाशेंत ताजे एडजेक्टीव सांगत आसता. सांत थोमास कोण? दुबावी थोमास. सांत थोमास दुबावी गी ताज्या पातयेनींत ताका उणेपण आसलें गी. सांत थोमास दुबावी थोमास न्हय, सांत थोमास जावन आसा एकलो जाणटो मनीस. आनी कित्याक तो ह्या रितीर उलयता हाजे विशयांत थोडो नियाळ आमी करया. सडा वत सकडांक एक काणी सांगतना पातयोची संवय आसा. आमी कन्नडांत एक गाद आसा, सू सांगल्यार सुक्रुंडे खंय. कोंकणींत जायते फावटी आमी सांगलें आयकलां. सूम सांगता सुक्रुंडेम सांगतात त्या रितीर. सुक्रुंडेम सांगूंक ना. म्हळ्यार कित्याक थोडे इल्लेशे सांगल्यार ते पाती येता ते व्हडलें करन आजापां करन गडपां कर सांगची. थोड्यांक ते एक बरें देणें आसता. जायते फावटी आसतलें देणें आमच्या चुनायत जाल्ल्या पॉलिटिशना कडेन चड फुडें पळयता. आनी असली गडपां करन वा उलोवचें जायते जण आसात. इलेक्शनाच्या पयले वॉट्सअप युनिवर्सिटींत जायत्यो असल्यो स्टोऱ्यो काणयो पेपरार पुरो वाचूंक मेळटा. केल्लें कांय ना 10 रुपयांचें, पूण एक बिल्डअप दिवचें एक 2 करोडाचें काम केल्लें बरी. पूण सांत थोमास असले पुरा काणयेन पातयो मनीस न्हय. असले पुऱ्या काणयो गुंतून सांगल्याक पातयो मनीस सांत थोमास न्हय. सांत थोमासाक इल्ली तकली आसली. तो इल्लोसो तकले मनीस. ताजी जाणवाय तो उपयोग करतलो. त्या देखून ताज्या शिसांनी सांगत आसल्या शिसांनी ताका सांगलें आमी सुमेजिजूक पळयला. सांत थोमासाचे नेक्स्ट स्टेप कितें? सांत थोमास ताणी सांगलें पातये ना. सांत थोमासाक प्रूफ जाय, सायंटिफीक प्रूफ्स. कसले प्रूफ्स? एक प्रूफ न्हय, डबल प्रूफ, 2 प्रूफ जाय. पयल्या सुवातेर ताजे प्रूफ कशे? जेजूच्या किळ्यांच्या त्या गुर्ताक म्हजें बोट घाली जाय. पयलो प्रूफ जाल्यारय पावना. एक प्रूफ पावना. दुसरो प्रूफ जाय. म्हजो हात जेजूच्या कडवळाक घालचे म्हणसर हांव पाती येना. डबल प्रूफ जाय. तवळ मात्र हांव पाती येता. ना जाल्यार तुमी सांगल्यो काणयो आसतल्यो पुरो कितें हांव पाती येना. कन्नडांत एक गाद आसा, कण्णल्ली कंडरू परांबरिसी नोडू. दोळ्यांक तुका दिसलें जाल्यार कितेंय जाल्यार तें समाज सोदून काडून पळय. आनी एक गाद आसा, कितें धवें आसा तें सगळें दूद न्हय. कित्याक सोदून काडून पळय. कितें तुका मेळटा, कसली खबर तुका मेळटा ताज्या विशयान विश्लेशण करून पळय. सगळी सांगलें पातये नाका. सगळी कितें इंग्लिशांत आनी एक गाद आसा, ऑल दॅट शायन्स इज नॉट गोल्ड. कितें पुरो परजळटा सगळी गोल्ड न्हय. ते रोल ते दुसरेंय जावन आसूं की पुरो. सांत थोमास ताका प्रूफ जाय. जेजू क्रिस्त जिवन जाला म्हूण सांगल्यार प्रूफ जाय. काणयो तो आयकना. जावंक पुरो आमची थोडे फावटी मायंडसेट आसूंक पुरो काणयो आमकां नाकात. जेजू क्रिस्त जिवन जाला गे वय. कदाळा जिवन जाला, कसो जिवन जाला, असली सवालां जायते फावटी आमच्या मतीन येवन आसूंक पुरो. त्या देखून सांत थोमास एक जाणवायेचो मनीस आनी ताजी जाणवाय सारक्या रितीन तो उपयोग करता. पूण आशिकपी आमी सांत थोमासाक आमी सांगता दुबावी थोमास. दुबावी थोमास न्हय तो, ताका जाणवाय आसली. दुसऱ्यान आमी पळोवंक जाय, जेजू क्रिस्त तांच्या शिश्यांच्या मदें प्रत्यक्ष जाता. दुसरे फावटी, तिसऱ्या फावटी आनी पयल्या फावटी जेजू क्रिस्त जिवन जावन शिश्यांच्या मदें येतना ते सगळे भियेले. मेल्ले आमी देखता कितें गाय म्हणून ताणें विचारूंक प्रारंभ केलें. कित्याक काणयो मस्त आसात. आतां तावन आदीं तावन काणयो आसात. मेल्लीं येतात खंय, मेल्लीं गोमट्याक धरतात खंय, मेल्लीं डिस्टर्ब करतात खंय.
देवूच जाणा कोणें मेल्ल्यांक पळयलां गी म्हणून हांवें पळोवंक ना. तुमी कोणें पळयल्यार म्हाका हें प्रूफ दिया, म्हाकाय त्या मेल्ल्या लागीं इल्लें बसून उलयचें. पुरा काणयो व्हडली मनशां कालांतून आयल्यो काणयो. जेजू क्रिस्त आपोस्तलांच्या मदें उबे रावता आनी आपोस्तलांच्या मदें उबे रावल्या वेळार पयलें आपयता सांत तोमासाक, मुखार ये, हाड तुजें बोट, घाल म्हज्या किल्यांच्या गुर्ताक, हाड तुजो हात, घाल म्हज्या कडवळाक. आयच्या वाचपांतलीं उतरां. तर पयलें सवाल विचारूंक जाय, जेजू क्रिस्ताक चाडयो कोणयो सांगून दिल्ल्यो सांत तोमासाच्या विशयांत. जेजू क्रिस्ताक कशें कळ्ळें, सांत तोमासान सांगलें ही उतरां. हांव पातयें ना, म्हजें बोट जेजूच्या किल्यांच्या गुर्ताक घालनासतना आनी म्हजो हात जेजूच्या कडवळाक घालनासतना हांव पातयें ना, सांत तोमासान सांगलें. पूण जेजूक कंप्लेंट दिल्लें कोणें? चाडयो सांगल्यो कोणें सांत तोमासा विशयांत? देवा लागीं चाडयो सांगच्यो गरज नात. देव सर्व जाणार, देव सर्व जाणा. आनी त्या देखून सांत तोमास मुखार आयल्या वेळार जेजू सांगता, मुखार ये, पातये, दुबाव नाका, हांगासर हांव आसा, म्हाका हे आपड. आमी उडास दवरूंक जाय ह्या उतरांत हांव. जें कितें आमी लिपोवन करता देव सर्व जाणा. जें कितें आमी गुटान करता देव सर्व जाणा. जें कितें आमी करतना कोणी ना म्हणून इशीण तिशीण आमी पळयता देव जाणा. कोणाकय कळूंक वचूं नजो म्हणून आमी करची थोडी कामां आसात देव जाणा. जावंक पुरो कामां, जावंक पुरो गडपां, कितेंय जावं दी, कितलेंय लिपोवन आमी धरूं दी, कितेंय आमी एकल्या आनेक सांगल्यार उतरांत सांगल्यार पुरो देव सर्व जाणा. त्या देखून आयच्या वाचपांतून उडास दवरी जाय. देवाच्या मुखार लिपोवंक आमकां साध्य ना. जावं पुरो आमची करण्यो, जावं पुरो कितेंच जावं दी, देवाच्या मुखार लिपोवन दवरूंक आमकां साध्य ना. देव सर्व जाणा. तर आमी सूख केल्यार कितें करी जाय? आमी सूख केल्यार कितें करी जाय? कोणाकय कळीतच ना म्हणून आमी चिंतून आमी सूख केल्यार आमी कितें करी जाय? सांत तोमासा बरी जेजू क्रिस्ताच्या मुखार आमी ये जाय. सांत तोमासा बरी जेजू क्रिस्ता मुखार येवन आमी रडा जाय. जेजू क्रिस्ताक पळयले तक्षणच, जेजू क्रिस्ताची उतरां आयकले तक्षणच सांत तोमासाचो उद्गार कसलो? सांत तोमासाचो उद्गार, म्हज्या देवा, म्हज्या सोम्या. जेजू क्रिस्ताक जिवन ताणें पळयलो, ताका आतां प्रूफ कितेंच नाका. दुसऱ्या आपोस्तला तशें तो भियोंक ना, दुसऱ्या आपोस्तला तशें ताणें सांगूंक ना हें मेल्लें जायत, कितेंच ना. जेजूक ताणें पळयल्या तक्षण जेजूची उतरां ताणें आयकलीं आनी तक्षणच म्हज्या सोम्या, म्हज्या देवा. सांत तोमास जेजू क्रिस्त थंय निजा देवाक पळयता. सांत तोमास आपोस्तलां पैकी प्रमुख, आपोस्तलां पैकी पयल्या फावटी एका आपोस्तलान सांगचें जेजू क्रिस्ताक, तूं जावन आसाय देव. सांत पेद्रून सांगलें, हांव कोण म्हणून विचारल्या वेळार तूं जावन आसाय क्रिस्त. पूण जिवन जेजू क्रिस्त जिवन जाल्ले उपरांत पयले फावटी उद्गार दिवंक जावन आसा सांत तोमास. जेजू क्रिस्त थंय तो पळयता देव, म्हज्या देवा, म्हज्या सोम्या. हो जावन आसा उद्गार. तर आज म्हजो उद्गार कसलो? हर एका दिसा हांव मिसां घेता. हांव एक याजक जावन हर एक दीस मीस पेटयता. जायतीं तुमी साबार जाणां हर एका दिसा मिसां घेतात. थोड्यांक काम आसा, वावर आसा, कुटुंबाचें परिस्थिती, काम, भुरगीं, जायते राटावळ्यो आसात. आयताराचे तुमी मिसां घेतात. आज तुमी साबार जाणां आसात. येवकरिस्तांत आसल्या जेजू क्रिस्ताक आमी स्विकार करता. तर म्हजो उद्गार कसलो? म्हाका आनीक प्रूफ जाय गी. जेजू क्रिस्त देव म्हणून सांगूंक आनी जेजू क्रिस्त देव म्हणून वळखूंक म्हाका आनीक प्रूफ जाय गी. कित्याक? म्हज्या वयर कश्ट आयिल्ल्या वेळार, म्हज्या वयर पिडा शिडा आयिल्ल्या वेळार, आमचें फायनान्शियल सिच्युएशन पाड जाल्ल्या वेळार हांव निजा देवाक सांडून
अन्य देवा लागीं हांव येतांगी निजा देवा थंय आनी दुबावतांगी म्हजो देव हांवें मागलें म्हाका दिना म्हणून म्हाका बोगल्या वेळार हांव दुसरे कडेन धांवतांगी कोडयाळांत एकलो देव आसा आतां चाकुली आनी सोऱ्याची बोतल ताका जाय नांव सांगूंक जायना मतांतरा कायदो आसा जायते क्रिस्तांव येतात सोऱ्याची बोतल आनी चाकुलीचें पॅकेट काडून देवाक दिवंक त्या देवाक दिवंक सगळ्या वेहिकलांनी परत ताजेंच नांव दिसून आसा कोडयाळांत हांव दुसरे कडेन धांवतांगी जायते क्रिस्तांव असले कडेन येतात बैसर येतात कित्याक जिवन जिवितांत बरेपण जायचें एकूच ग्रेस्त जायचें पुरा प्रॉब्लम ओसा जाय कित्याक म्हाका निजा देवाची वळख नांगी आज हांवें विचारूंक जाय सांत तोमासाचें फेस्त हांव आचरण करता आसतना सांत तोमासाचो सगळो गट बाबार्थ म्हजो आसा गी सांत तोमासाचो जशें तो विश्वास म्हाका आसा गी सांत तोमासान केल्लो तो उद्गार आज हांव करूंक शकता गी म्हणल्यार हांवें विचारूंक जाय सांत तोमास ताजे विशयांत जायते आमकां आयकूंक मेळना आपोस्तलांची कृत्य पुस्तकांत सबार आपोस्तलांची नांवां आमकां आयकूंक मेळटात त्या आपोस्तलांनी केल्ली कामां आमकां आयकूंक मेळटात सांत तोमासाचे चड विशयांत चड कांय बरोवंक ना उरल्या नव्या सल्ल्यांतल्या सबार बुकांनी वा पत्रांनी सांत तोमासाच्या विशयांत चड उद्गार ना कित्याक जावन वचूंक पुरो 12 जाणां पैकी सांत तोमास एकलो जावंक पुरो सगळ्यांच्या की पयलें जेरुजलेम आनी इस्रायल सोडून येशा कुशीन तो आयलो जावंक पुरो जेजू क्रिस्ताक वळख धरल्या दक्षिणस जेजू क्रिस्ताचें उतार परगट करूंक तो इस्रायलांतून पयस गेलो जावंक पुरो आनी इतिहास आमकां सांगता 52 AD तो भारताक आयलो हांगासर तो जियेलो आनी हांगासर तो मरण पावलो तर मोगाच्या बाबा आनी भयणी जेजू क्रिस्ताक देखले दक्षिणस म्हज्या देवा म्हज्या सोम्या म्हूण सांगल्लो तो सांत तोमास जेजू निजा देवाक जेजू क्रिस्त थंय देखुल्लो तो सांत तोमास आज म्हाका आनी तुका आपयता एक भावार्थी जिणी जियोंक त्याच जेजू क्रिस्त थंय आमचो भावार्थ दृढ करूंक आनी त्याच जेजू क्रिस्ताक आमचो देव आनी सोमी म्हणून स्विकार करूंक जायते फावटी आमच्या जिवितांत उणेपण आसूंक पुरो त्याच देवाची मदत आमी मागया जेजू क्रिस्ताक स्विकार करूंक जशें सांत तोमासान आपल्या कुडी आनी रक्ताद्वारे एक रक्त साक्षी जावन जेजू क्रिस्ताक आपणाक भेटोवन दिलो आनी जेजू क्रिस्ताची वळख मरा पर्यंत ताच्या मरणा तावणी ताणें परगट केली आम्हा सर्वांक तसो भावार्थ गट गूंड भावार्थाचे देणें तो जेजू क्रिस्त आमकां दिवन दी जेजू क्रिस्ताक परगटोवंक आनी ताची शुभ वार्ता परगटोवंक सर्व आमी उबी रावया आमचो भावार्थ त्याच देवा थंय आमी परगटया सतमंता देवाक सर्वधरा बापाक सर्गांनी पृथ्वीच्या रस्तारा आनी जेजू क्रिस्ता ताच्या एकल्या पुताक आमच्या सोम्या सो पवित्र आत्म्यावरवी संपवलो अवकार मोरयेता उचलमलो पोंच पिलाता काळ ताणें कळ सोंसलें ताका कुर्सार सोडलो तो मेलो आनी ताका निके पिलो तो मेल्ल्या मध्ये देवलो तिसऱ्या दिसा मेल्ल्यान तो सरकार सोडलो सरदेव बाबाच्या उजव्या बसला थंय जिव्याचे मेल्ल्याची मनसुबी करूंक येतलो सतमांता पवित्र आत्म्याक कातोलीक वैज सभे भक्तांचो एकतार पातकांचे भक्षणे फुडेचे जिवन आमेन जेजू क्रिस्त जावन आसा आमचो देव आनी आमचो सोमी होस्त जावन आसा भावार्थ इगर्ज मातेचो भावार्थ सर आपोस्तलांचो आनी भावार्थ आम्हा सर्वांचो ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळार त्याच गट आनी गूंड भावार्थान आमची सर मागणी जेजू क्रिस्त लागीं आमी दवरया बापा तुजे पवित्र सभेचे मुखेली पापा साहेब बीस याजक आनी सर्व धर्मीक तुज्या शेतांत मिसांव वावर करता आसतना तूं राख आनी सांबाळ तांच्या मिसावांत येवचे कश्ट मोगान सोसून व्हरूंक तुका साक्ष दिवंक तांकां कृपा दी म्हूण मागता हांव जवाब बापा आमचे मागणे आयक बापा आमचे मागणे आयक आमच्या देशाच्या सर्व राजकीय मुखेल्यांनी लोकां मदें द्वेष किर्लात घालनाशे शांती समाधान
आनी एकवटा खातीर जाय आसचें कानून आनी कायदे रसूंक तांकां गिन्यान दी म्हूण मागता हांव. बापा आमचे मागणे आयक. देवाच्या राजाच्या वावरा खातीर मायगांव आनी स्वंत लोकांक सांडून पयशिल्ल्या गांवांनी आनी परगांवांनी आसच्या सर्व मिशनरींक तूं सांबाळ आनी तुजे सक्तीन तांचेर येवच्या सर्व विघ्नातावन राख म्हूण मागता हांव. बापा आमचे मागणे आयक. तुज्या राजा खातीर निस्वार्थी आनी सेवेच्या मनोभावान वावरूंक उर्बेस्त युवक आनी युवतींक धार्मीक भेसाचे आपोवणे फावो कर आनी कुटुंबांनी देव आपोवणी सडय म्हूण मागता हांव. बापा आमचे मागणे आयक. एवकरिस्ताच्या मेजा भोवारी एकठांय जाल्ल्या आमी सर्वांनी शांती समाधानाची कुटुंबां बांदून हाडूं तशेंच आमी सर्वांनी एकवट माया मोग आनी सोडदोडीन जियोव कुरपेन भर म्हूण मागता हांव. बापा आमचे मागणे आयक. ह्या पवित्र मिसाच्या वेळार जेजू क्रिस्त आमच्या मदेंच आसच्या ह्या वेळार आमची सर्व खासगी प्रार्थना ह्याच जेजू मुखार आमच्या देवा मुखार आमी दवरया. ताचो आदार आनी बेसांव आमी मागून घेवया. मोगाळा बापा सोडवंदरा तुमचो जावन आसा आमचो देव आनी आमचो स्वामी. ह्या पवित्र बलिदाना वेळार तुज्या मुखार आमी थोडी प्रार्थना दवरल्यान आम्हा सर्वचेर तूं बेसांव घाल आनी तुका स्विकार करूंक आनी तुका दृढ पातयेणेन मानून घेवंक आमकां आदार दी. ही आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवे. आमेन. Papago kurbangrasu Butamcha mokasu Nanya kalsa murtya moka Tuka haspetum su Kikul amche jivan Tuka Vitum dita Sivita spirita Amka bermurmata Bapa amka badai Dewi tuce besar Kurben amka तुझे मिसा बापा आमका पाठय देवी तुझे बेसा पूर्वे आमका नेटय आजा तुझे मिसा. म्हज्या भाव भयणीनो म्हजे रे तुमचें बलिदान सर पदवेदारा देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मानाक आनी महिमेक आमचे नेके पवित्रतेच्या दबाक सर्वेस्पर मानून घेव. सर्वेस्परा आमच्या देवा तुवें सरसली ही दणी आमी तुका भेटयता आनी तुज्या धर्मदुता बागेवंत तमासा बरी जेजू आमचो देव म्हणून वळखून तुका दिन वाचता. आमची भेटवणी मानून घे आनी सर दुबावांचेर जैत व्हरून तुवें आमकां दिल्लो भावार्थ जतनायेन सांबाळूंक आनी ताजे प्रमाणे जियोंक आमकां कृपा दी. आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजूचे नांवे. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो. आमचे काळजां उबारुया. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक देन वासुया. सर्वेस्परा पवित्र बापा सर पदवेदार आनी ससनाच्या देवा सर उकाळी आनी सर्व थंय
आमी तुका देन वाचोंक फावो हो कायदो नितेसो आनी आमच्या फायद्याचो. तुजे पवित्र सभा पवित्रायेची कुणा जावन ह्या संवसारान सदां वरच्याक आनी सर्गींची शिकोवण सगळ्या मनशाक परगट करच्याक तुवें ती धर्मदुतांच्या बुन्यादीचेर तिरांनी घट बांदून दवरल्याय. देखून आतां विश्वासान आनी व्हडा मोगान निरंतरी आमी तुजें किर्तन करता आनी सर्गींच्या सरदळ बरा सांगाती संतोषान तुजी स्तुती गायता. Pavit, 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 del barazzo serves por tu. Sărgane somsa dola tuja, văimava. Vusăti ducace, Vusăti ducace, Sărves porați nami. E tata ce Vusăti ducace, Vusăti ducace. बापा खरोच तूं पवित्र, तूंच सगळ्या पवित्रपणाची इसर. तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हणून आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या समे जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशेन कश्ट मरण सोसूंक वेच्या आदी ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वाचून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी सुमेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे बसून समर्पूंची. त्याच परी चवाण जातच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी सोमेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात. ही म्हज्या रक्ताची काल्स, नव्या आनी ससणे कराराचें हें रगत. पातकांचें बक्षणें मेळच्याक तुमचे बसोत आनी सोमेस्त मनशां बसोत तें वारवतलें. हें म्हज्या उगडासा करात. बावर्त सो गुड परगटुया. Gesù melo, Gesù जीवन सारा, Gesù लोक्यान येतलो. Gesù melo, Gesù जीवन सारा, Gesù लोक्यान येतलो. बापा जेजूच्या मरणासने पुन्हा जिवंतपणाचो आमी भक्तीपणे उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडवण्याचे काल्स तुका समर्पिता. तुज्या मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फोव केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतेला आमी सुमेजता. पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हणून आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्पर आख्या पृथ्वीचेर विस्तारले पळय सभेस उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भगिनी बापा, पीटर पौल आमच्या गवळी बापा आनी सगळे येजाकी वर्गां बराबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुन्हा जिवंतपणाचो बरवस्तो दवरून मेल्यान ते आमच्या भाव भयणीची काकूद कर. तांकां आनी तुजे इश्टगतीन मेल्ल्या सुमेस्तांक तुजें परदळीत मुखामळ पळोवंक फावो कर. आम्हा सुमेस्तांची दया कर म्हणून आमी मागता. हांव कारमुरी देवाचे माये संगती बागेवन धर्मदुतांनी सरुकाळी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बराबर ससनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या संगता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्यास जेजू वरवीं, त्यास जेजू सांगता, त्यास जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर पदवेदार बापा, सर वंदन आनी वैभव तुका
ससनाच्या ससनाक आमेन. आमच्या सोडूनदाराची आज्ञा मनात धरून ताणें शिकयल्लें प्रार्थन दीर्घेवन म्हणोवया. आमच्या बापा सर्गेच्या तुझे नाव पवित्र जावं, तुझे राज आमकां येवं, तुझी कुशी सरकार जाता तुझी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी, आनी आमचे सुटलेल्या आमकां तशें आमचे पातकां बगोस, आनी आमकां ताळ्ळेंत पडोवंक दिवं नाका, पूण वायटांतल्यान आमकां निवार. सर्वेस्परा सर वायटांतली आमकां निवार आनी दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गींचे बागान आमच्या सोडूनदारा जेजू क्रिस्ताचे येणे बरोवशें नतरेक आमकां तुज्या उदारका गळतीन सर पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटय. कित्याक राजवटी पदवी आनी महिमा तुजी ससनाच्या ससनाक. सोम्या जेजू क्रिस्त तुवें तुज्या धर्मदुता म्हणलें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या बावर्थाचेर दिश्ट घाल. तुज्या खुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ. तुजी येताय आनी राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक. आमेन. सोम्याची शांती सदांकार तुमचे सवय आसो. तुमचे सगळे आसूं. एक फोटोसो आनी माया मोगोसो गुर्ज जावन एकामेकाक शांती दिया. देवाचे शिळये संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर. देवाचे शिळे संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर. देवाचे शिळे संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी. हो जावन आसा सोमी जेजू क्रिस्त देवाची शेळी संसाराचे पाप काडलेली. ह्या शेळेच्या जेवणाक आपण मेळलेले आमी सर सुभागी. सुम्या तूं म्हजे भितर येवचें म्हाका फोवना पूण जेवताणें म्हाका भलायकी मेळटली. क्रिस्ताची कूड आनी रगत म्हाका ससनाचे जिवीत. मोगळा जेजू तूं भोव पवित्र सक्रामेंतांत खरोच हजर आसाय म्हूण हांव पातयेतां. हांव सर्व वस्तू प्रास तुजो चड मोग करतां आनी तुका म्हज्या आत्म्यान घेवंक आशेतां. जेजू ह्या घडये तुका हांवें पवित्र सक्रामेंतांत घेवंक असाध्य तरी आत्मीक रितीन म्हज्या काळजांत तूं ये. तूं म्हज्या काळजांत आसाय म्हूण पातयेवन हांव तुका वेंगून धरतां आनी हांव तुजे थंय संपूर्ण एकवटीत जातां. जेजू तुजे तावन केदिकच हांवें वेगळो जावंक म्हाका सोडी नाका. आमेन. सोम्या तूं नागाची वाल आनी आमचा सोफाटो चिरकोन रावो. शिकय म्हाका जो तुजे तेंची येता ताचे थंय तुजी येताय सुवाम फळ सदां दिवंक शकताय. भद्रेका सोम्या सेवच्या तुका म्हाका नाका सोम्या तूं
एका सोम्या सिंचा तुका मावसाऱ्याकां सदां वसाय म्हाका दुसरे कितें चिंतेत म्हाका नाका सोम्या तूं साय म्हाका प्रार्थोया. देवा आमच्या बापा, पळय नासतना बाबार्थ धरता ती सुभागे म्हूण तुज्या पुतान आमकां सांगून दवरला. आमी घेतल्या त्या क्रिस्त प्रसादांत आमचे बसोद मरण पुन्हा जिवान जाल्ल्या जेजूची कूड आनी रगत आमी सेवला म्हूण बावार्थान वळखून आमी तुका दिन वाचताव. बागेवन तोमासाच्या विनवणेंत आमच्या दिसपडते जिणयेंत आमचो बावार्थ करो म्हूण करण्यांनी दाखोवन आमकां बळ दे म्हूण आमी मागताव. तुज्या पुता जेजूचे नांवी. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो. तुमच्या सोवे आसो. सर्पोद्वेदार देव बाप पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालू. वचून येयात क्रिस्ताच्या शांतीन हांव तुमकां धाडटा. देवाचे मोडुकार. भुसा प्रसाची सीस करा. मोगाचो संदेश प्रसार करा. अंत्या काळजात दुर्बळ जिये शुभार्थेक साक्षी जाया. भुसा प्रसाची सीस करा. मोगाचो संदेश प्रसार करा. अंत्या काळजात दुर्बळ जिये शुभार्थेक साक्षी जाया. धाडटा तुमकां शीतान म्हज्या वांगडा तुमी तयार रावा. सरका बंदरा शिण्यान म्हज्या मुखार तुमी पावया. भुसा प्रसाची सीस करा. मोगाचो संदेश प्रसार करा. वाढत्या काळजात दुर्बळ जिये शुभार्थेक साक्षी जाया. मुखार पुत्रा सोवे हांव पागरी आशीर्वाद दिवं आमकां. देवाची कृपेन देवान आमकां आमचे देवा आमच्या दुस्मनांतले बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन.